उद्घाटन करपाची तयारी दाखवू शकता, पण ज्यो गोष्टी भितर आसात प्रोविजन केल्ले आसात त्यो सगळ्यो फुल फ्लेज्ड जावंक जाय आणि ते चालू जावंक जाय। इमारत जाल्ली आसा, भितर सगळे बाकीच्यो गोष्टी जर जाल्ल्यो आसात जाल्यार ताका आता वेळ लागूंक जायना। प्रिया साळगांवकर म्हणून एक हांगाचीच लेडी डिलिव्हरी खातीर ह्या हॉस्पिटलान येता आणि तिका हांगा उपाय मेळचे खातीर तिका फुडें धाडलें वयता आणि अशें आसतना ती पेडण्या भगवतीच्या देवळा कडेन पावता म्हणसर तिची डिलिव्हरी जाता। जेन्ना अशें जाता तेन्ना ती जेन्ना मुखार वयता, जेन्ना हाजिलोन वयता तेन्ना तो पेशंट ह्या हॉस्पिटलाचो असो रिफर करता। सो हाची जबाबदारी कोणूच घेवपाक पळयना। हें जालें महिलांच्या बाबतींत, असे खुबशे प्रॉब्लेम्स आमकां महिलांक फेस करचे पडटा आणि जर ही सगळी सुविधा आमकां ह्या हॉस्पिटलान हांगा मेळत जाल्यार खऱ्या दृश्टीन आमी स्वतंत्र जाले, महिला स्त्री शक्ती पुढे सुरक्षित आसा अशें हांव म्हणूं शकता। तमाम पेडणे तालुक्याच्या नागरिकांक हांव अपील करता, ह्या तीनय प्रोजेक्टांक जी फसवणूक केल्ली आसा सरकारान त्याच्या संदर्भात हांव लीड घेता आणि हांव फुडें येता। तुम्ही सगळे जाण आपल्या बरोबर रावपाचे, इतलेच हांव सांगता। ह्या सरकाराक भगत सिंगान सांगिल्ले त्या प्रमाणे a loud noise is necessary for a deaf to hear। एक कुड्या भेड्याक आयकुपा खातीर मोठो आवाज गरजेचो आसा। हो आवाज फुडें काडपाची आमची वेळ आयिल्ली आसा। ह्या वेळार समस्त लोकांतर्फे आमी तुमकां खणखणी इशारो दिता, 15 तारीख पर्यंत येणाऱ्या ऑगस्टच्या 15 तारीख जो भारताचो स्वातंत्र्याचो दीस, आज असेंब्ली सेशन चालू आसा। ह्या फ्लोर ऑफ द हाऊस सीएमान किंवा हेल्थ मिनिस्टरान आमच्या सगळ्या पेडण्याच्या लोकां खातीर जाहीर घोषणा करची आणि कृती करून दाखोवची। आम्ही तुमकां 15 ऑगस्ट पर्यंत मुदत दिता। तुवें नागरिक समिती आणि पेडणे तालुका नागरिक समिती हांकां एक गजाल सांगन दिसता की नाक दामल्या शिवाय तोंड उगडना आणि ही सत्य परिस्थिती आसा ह्या सरकाराची। थंय ट्रिटमेंट जायना ताका जीएमसीन रेफर करता। हे अशेंच करपाचें आशिल्लें जाल्यार असली हॉस्पिटलां बांदून अर्थ ना। आज जर ही वास्तू जर निर्माण जाल्या 52 कोटी मोडून ही वास्तू कंप्लीट करतले, भितर सगळ्यो ज्यो फॅसिलिटीज जश्यो सरान सांगला तश्यो घालतले जाल्यार 25-30 कोटी तरी लागतले। पण आमकां जी म्हायती मेळ्ळा की जो हेल्थ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर हांचे भितर जी कोल्ड वॉर चालू आसा, तांचे भितर वॉर चालू आसा, सगळ्यांक खबर आसा, तुमकां आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मुख्यमंत्री जावपाच्या शर्यतीची जी लढाई चालू आसा ताका लागून फायनान्स डिपार्टमेंट जे चीफ मिनिस्टर अंडर आसा ते हेल्थाच्यो कसल्योच फायली प्रॉपरली क्लियर करना। जीएमसीची वखदां आसूं, नवे अपॉइंटमेंट्स आसूं, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्यो गजाली आसूं, त्यो फायली क्लियर जायना, कारण खंय तरी ताका हेल्थ मिनिस्टराकय धडो शिकोवपाक जाय। जर हो विशय फुडें व्हरतलो जाल्यार गरज पडलेले रस्त्यार येवचे पडटले। हो विशय पेडण्या पुरतो जर तुम्ही मर्यादित दवरलो जाल्यार पणजेकारांक कळना, म्हणून आमी पणजेच्यान सांगायला राजकारण विसरा सर। आमी सगळे मिळून एक तुमचे काय लोक तुम्ही डेप्यूट करा, तांकां घेवन आमी असेंब्लीन मेळया। असेंब्ली सेशन चालू आसा, मुख्यमंत्री थंय मेळटा, हेल्थ मिनिस्टरूय थंय मेळटा आणि हो विशय आमच्या आमदारा मार्फत आमी हे असेंब्ली सेशनान काडटले। कारण पेडण्याची जी जबाबदारी आसा ती आमदार विसरला, कारण 1 वर्सा पयलीं जी परिस्थिती आसा, राजकारण परत सांगता राजकारण करना, पण ताका जे एश्योरन्स सीएमान दिल्ले फाटल्या असेंब्ली सेशनान फाटल्या वर्सा की तूं की बस 6 म्हयन्यां भितर तुजें काम करता, डिसेंबर म्हणून मेकळे जातले, ताचे शप्पर पडपाक आयला। सो 1 वर्स तरी जाय हें करपाक। कोणी जर तुमकां सांगत की हे 3-6 म्हयन्यांनी जातले म्हणून जावचें ना, पण जाल्या उपरांतय ती शोभेची बावली जावपाक जायना। ऑपरेशन थिएटर घालपाक, इक्विपमेंट घालपाक सरकार खुश आसता, तातूंतल्यान पयशे मेळटा, पण दोतोर आसपाक जाय, अलॉटमेंट जावपाक जाय, प्रॉपर मेडिकल पॅरामेडिकल फॅसिलिटीचे अलॉटमेंट जावपाक जाय। आणि ते सगळे जर करतले जाल्यार राजकीय स्वार्थ राजकारण विसरून आमी सगळ्यांनी एकठांय येवचे पडटले। बोबो मारता जाल्यार सरकार तेजी दाजूच घेयना। अरे हे कितें? म्हणजे पेडणेकार आमी रस्त्यार येवपाचे आणि प्रतिनिधीक आमी उत्साह दिवपाचो। पेडणेकार आमी सारखे निवडून दिता, पण तुम्ही कितले काम करतात? जे अपुरे आमचे सगळे प्रोजेक्ट उरले ते कोणाक लागून उरल्यात? फक्त त्या प्रतिनिधींक लागून। तांकां कांयच पडलेलें ना। तांची 5 वर्सां जाली
म्हणटो त्यांचे भरले हे चिंततात ते कित्याक हॉस्पिटल बांदल्यार आतां 10 वर्सां जाली आता ते पडात आहा हेका जबाबदार कोण हे प्रतिनिधी आम्ही कांयच करू शकना लोक खाली तुमकां निवडून दिवं शकता पूण ही मागणी करून हेचे पाठोपाठ तेंचे रागोन हे हॉस्पिटल जेन्ना पार्सेकारान केल्लें तेन्नाच ते चालू जाल्ले जाल्यार ते चालू उरतले आसले ते अर्दे फुडें आयले ते अर्दे फुडेंच उरले आनी खंयचोच प्रतिनिधी आमी पळय निवडून दिला तो करूंकच पावलो ना 2 वर्सां मेरेन ह्याच परिस्थितीन आसा फक्त हांगासलो कोयर तुमकां थंय दिसला आसतलो फुडल्या वर्सा तो आनी खंय दिसतलो सो ह्याच परिस्थितीन हे चालू आसा दुसरें म्हणजे सांगपाचें म्हणजे 3दा कलर मारला भायरसून कोणाक खुश करपाक ते आमकां खबर ना पयलीं येल्लो आसलो मागीर पिंक आसलो आतां परत येल्लो जाला सो तो एक जाल्लो आसा आनी सेकंडली जेन्ना हांगासर येतात विजिटींग कशें आनी 6 म्हयन्यांनी जातात म्हणटात फॉर एग्जाम्पल म्हाका दिसता फाटीं ह्यो येयल्लो आमचो GSIDCचो चेअरपर्सन आसा केदार नायक तेणीन सांगलेलें की 4 म्हयने नाल्यार 5 म्हयने भितर चालू करता प्रत्यक्षान GSIDCन अजून कन्सर्न डिपार्टमेंटाक ह्यो दिवकूच ना जाल्यार तो खंयच्या तोंडान सांगून गेलो की 4 म्हयन्यांनी चालू जातले काय म्हणून तेन्ना एकदां ह्या इमारतीचें उद्घाटन करूंक सोदी आसले आमी बोवाळ केलो की आमकां इमारतीचें उद्घाटन नाका हॉस्पिटलाचें उद्घाटन कर तेन्ना तेंच्यांनी डायलिसीस केलें स्टार्ट आनी मागीर हॉस्पिटलाचें म्हणून उद्घाटन केलें आतां इतलो सगळो लोक जमा जालो म्हणून फाल्यां एक गायनोकॉलॉजिस्ट हाडून दवरूंक शकतात हे आनी म्हणटात चल गेलो हॉस्पिटलाचें सो तशें आमकां नाका आमकां ते 100% चालू जाल्लें जाय आनी जर ते जायना जाल्यार म्हाका दिसता अक्षरशः आमकां हे चिंतूंक जाय सगळ्या पेडणेकारांक की आमकां ग्रांटेड धरलेले आसात ह्या सरकारान ह्यो विशय मातसो आमच्या तकलेन घालूंक जाय की आमकां हेंच्यांनी ग्रांटेड धरलेले आसा आमी सांगतले आनी हे आयकतले आतां ते दीस गेल्लेले आसा आमकां एक निर्णय घेवपाचो आसा वेळ पडल्यार परत पेडणे आख्खे बंद दवरपाची गरज आसा आमकां म्हटल्यार हे हॉस्पिटल आमकां चालू दवरूंक जाय कित्याक जाणां हांवें ही परिस्थिती पळयल्या हांगासर ब्रेन स्ट्रोक येयल्लो म्हाज्याच वाडा वयली बायल जाल्यार तेका कॅरियर रिक्षेन आमकां आजिलोन व्हरपाची पडला ते सगळे अशे खुबशे अनुभव आसा भितर प्रत्यक्षान म्हाकाय अनुभव येयल्लो आसा हांव जेन्ना एडमीट जालो हांगासर जर जायना जाल्यार म्हाका आजिलोन व्हर म्हणटा जाल्यार डॉक्टर येवन म्हाका सांगता आमी तुका आजिलोन शिफ्ट करता फक्त एकूच प्रॉब्लम आसा एम्ब्युलन्स ना प्रायवेट गाडी करून म्हाका धाडला आजिलोन सो ह्या परिस्थितीन जर लोकांक जर सर्वसामान्य लोकांक जर आरोग्य मेळना जाल्यार काल म्हाका दिसता नीती आयोगाच्या फुड्यान आमचे मुख्यमंत्री वचून उलयलो की चौफर कितें विकास केला चौफर विकास जाले ह्यो विकास कित्याक उरला हांगासर कित्याक ह्यो सर्वसामान्य लोकांक आसा आनी आतां तांकां म्हाका तरी भंय दिसता की जसो आमचो पेडण्याचो तो इंडोर स्टेडियम काडून भाड्याक दिला ह्योय आनी कोणाक भाड्याक दीत म्हणून ही वास्तू भितर आसा तितून सुविधा अजून कितेंच जाल्ले ना ते प्रत्यक्षान स्वता येवन पळोवचें तेका कितलो वेळ लागतलो हे जाणून घेवचें फूल टिमीक आपल्या हाडून आनी तेन्नाच डेट तेणी सांगची बाबा हेका एक 6 म्हयने लागतले 9 म्हयने लागतले आनी म्हाका खात्री आसा हे लोक पेडण्याचे ग्रहीत तांकां धरूं नाका तूं ते रस्त्यार देंवच्या पयलीं उतरच्या पयलीं तूं बेगिनात येवन ही वास्तून पाहणी करची आनी ह्या सगळ्या नागरिकांक चे मन इतले दुखावले आसा इतले पाशियास कोणूच काडचो ना जे पेडणेच्या लोकांनी काडला ते पेडणेकारांक जाय तेजेर कोणूच लक्ष घालिना तेजेर कोण भाशणाच दिना कित्याक तर आमकां सीएमाक बरें रावपाक जाय आमची फुडले पोळयो वाचपाक जाय आमकां सो असले लिडर जे आमचे स्वता हे पेडणेकारांचे हे जिवनाचे हे खेळटात म्हणटा हांव ते मुख्यमंत्री जो हेल्थ मिनिस्टर हो सेकंडरी पयली आमचे जे लिडर आसात पळय तांकां जर खरीच तळमळ आसा आयज संडे आसा आयज असेंब्ली आसा आयज पावोंक जाय आसले काय नाका हे दोगूय लिडर हे येवंक जाय आसले ही मेसेज जी आसा पळय हांव खरोच देव बरें करूं म्हणटा आमचे अमित पालेकर आनी ते वाल्मिकी ते पणजेच्यान हांगा पावलेत हे पेडणेकारांची भावना आयकपाक लागून सो आमी हे खपोवंक घेवचे ना हेच्या फुडें तुवें पेडणे तुवें ही जी समिती आसा तशेंच पेडणेची आनी सबंद पेडणे तालुक्याची सगळी जागृती आमचे जे आसात लोक आसात तेंच्यांनी एकवट जावपाचो प्रयत्न करपाचो आनी एकवट जावचो आनी हांकां धडो दाखोवपाचो जाता जाल्यार शक्य जाल्यार असेंब्लीक वचचें आमी ह्या 2 दिसांत तुम्ही सगळे जर आसात फुडाकार घेतात जाल्यार पण आमकां हे तुवें हॉस्पिटल जाय
हांगा तुवें हॉस्पिटल हे सगळ्या पेडणे तालुक्यांचे एक जीव जावन आसा आणि तो जर वाचोवपाक जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक एकी कडेन रावपाची गरज आसा.